सोमारा फोंडे पालिकेचे नगरसेवक यतीश सावकार हांणी मोगो पक्ष सोडून भाजपांत प्रवेश घेतलो। राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर आनी हेर मानेस्तांनी सावकाराक पक्षांत येवकार दिलो। RDX गो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। विनयजी तेंडुलकर आमचे अध्यक्ष म्हणजे शांताराम गोंयकर ते फर्स्ट रिजन म्हणल्यार स्ट्रायक जाता ते म्हणल्यार श्री आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे काम कोणी इम्प्रेस जाता। आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हे वर्किंग सिस्टम जी आहा जेपीची ते सगळ्यांक घेवन काम करता, वयर सकयल तसलें कांय आसना। दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमचे CMान जे भशेन एक कोवीड सिच्युएशन हाताळ्ळा ते रियली इम्प्रेसीव आनी ते सारकें तोखणाय करता सारकें आहा। हें जालें स्टेट लेवलाचेर, प्लस आमचे लोकल लेवलाचेर जे प्रमाणे आमचे सगळे काम करतात श्री शांताराम बाब, प्रफुल्ल बाब, बाकी सगळे BJPचे मेंबर आहात ते सगळ्यांक घेवन काम करतात। तशेंच दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमच्या वॉर्डान जी हांव ऑलरेडी कामां घातल्या पायपलायनी ती अंडर प्रोसेस आहा आनी इजर जाय आनी फुडें कामां आनीकूय कामां घालपाक मेळटलीं आनी म्हाका विश्वास आहा की आमच्या पार्टीच्या सपोर्टीचेर ती आनी बरी जातली, तशें करून लोकांची सेवा बरी जातली। आज भारतीय जनता पक्षा भितर आमचे ह्या भागातले एक तरणाटे उद्योजक आणि नगरसेवक बाब यतीश सावकार ह्या भारतीय जनता पक्षा भितर प्रवेश करता। खरें म्हणजे हांव तसो यतीश सावकाराक एक 25-30 वर्सां जालीं वळखता। ताजें घराणें म्हणजे एक लोकांक पावपी घराणें, बारीक मनशाक सदांच आदार दिवपी घराणें आनी असो तरणाटो भुरग्याक एक नगरसेवक समाजा भितर बरें काम करपी आज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश करता। त्या खातीर हांव तेंचें भारतीय जनता पक्षान स्वागत करता। खरें म्हणजे अध्यक्ष उपाध्ये आशिल्ले तेजी संस्थेची मिटींग आशिल्ले कारणान ते हांगा येवपाक शकला। तेन्ना म्हटलें म्हाका तूंच तो प्रवेशाक एटेंडांस ताका प्रवेश दी म्हणून हांव तेजें परत एकदां भारतीय जनता पक्षा भितर स्वागत